बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सोबे आसूं. आयचे मिसाचे बुलदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मिनिनो विएगस आनी मारिया कोसेसांव आब्र्यू देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागतना आयच्या दिसाक आपली काजराची 50 वर्सां सोमरुमतात आलेश आनी पेद्रिना फेर्नांडीस देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरुमता मारिया बरेटो रेबेका गोन्साल्वेस आनी गेब्रियल रॉड्रिगीस देवान तांकां आपल्या देण्यांनी बरो म्हूण मागुया. आयचीचो शुभ वर्तमानान आमकां उगडास करता हांव संवसाराचो उजवाड. जो कोण मोशेतायेची येता तो केन्नाच काळोखान चलचो ना. होच बावतिस्मान मेळ्ळलो जेजूचो उजवाड घेवन आमी सगळीं क्रिस्तांव कशीं ह्या संवसारांत आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं जेजूचो उजवाड जावंक दर दिसा प्रयत्न करता. पूण साबार पावटी घडयेक आमचेच मनीस सोंसोकतायेक लागून हो जेजूचो उजवाड कुशीन धरून घडयेक काळोखाचें जिवीत आमी आपणायलां. काळोखाची मनशां आमी जाल्या. असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचो हे वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगळे आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा भणितो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत बाकी वंसरात सांगकार मरे सगळ्या देवदूताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणितो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनोदी प्रार्थना. सर्व पदवेता देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. हे वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या बापा तुजे उतरा व्हडते कृपेन तूं आमकां सगळ्या आशिर्वादांनी भरताय. आदल्या पातकी जिवितांतली उतरून नवे जिणेची चाल आमी धरूं आनी अशें सासणाच्या राज्याचे मोहिमेक आमी तयार जावं म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. लोकांन सुजानाचेर मोर्नाचें फोर्मोण मारलें. व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, सासणाच्या देवा सगळे गूट तूं वळखताय.
दर एक वस्त गोडचे आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड तांणी फोटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घोडलां त्या सोकटांतली हांव निरोपरादी. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय. सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक वताली तेन्नाच दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या सोबें पवित्र आत्मो आसलो तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे ओस्तोरेच्या मरणांत म्हाका वांटो ना. सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मोदें उबो रावन ताणें जबाब दिलो, इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोद सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायलाचे दुयेचेर तुमी मरणाचें फर्मोण मारलें. मोनसुबीच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हांणी तिचेर फोटकिरी गोवाय दिल्या. सगलो लोक वेगी वेगी थंय परतून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियेलाक म्हणलें, आमचे मोदें बसूंक ये आनी तुज्या मनान कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्याची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हणलें, हांकां दोगांयकूय बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस पयस करतोच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नोश्टेपणांत म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताची पातकां तुज्या माथ्यार चोडल्यांत. सर्वेस्परान म्हणलां, निरोपरादी आनी बऱ्या मनशाक जिवेशी मातसो न्हय. तरी आसतना तूं ओनितीन निर्णय दिताय, निरोपराद्यांक कास लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली जायत. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मोण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजी ओर्दांच करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हणलें, तूं जुदाची न्हय पूण कानांची सोसोत. सुरोपायेन तुका बुलयलो, कुडीचे आशेन तुजें कालीज नोश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाच्या दुवा लागीं करताल्यात आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड बें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची दू, तिच्यान तुमचें नोश्टेपण सोसूंक जायना जालें. चल, सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मोदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातान तोरसाद दवरून रावता. तेन्ना थंय जमलोल्या सगल्या लोकान व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगांय म्हाताऱ्यांचेर पडटलो, कित्याक तांची फोटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे जी कास ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले
तीच ताणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा निरपराधी बायलेचो जीव वाचून उरलो. हिलक्यान आनी ताचे बायलेन आपले दुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आठवले आनी तशेंच जोकी आनी सगळ्या ताच्या सोयऱ्यांनी केले, कित्याक कसलेंच वायट तिचे सोवें सांपणूक ना. त्या दिसा तावन लोकांच्या दोळ्या मुखार दानियल भोव मोलादीक जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. हे आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परतून म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवना, तोय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तोय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोकान कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो, सांगाती दांड्या कोंक्या सयत. गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, भोलेपण करपाक दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतलीं. देव दाणा तुज्या मोगाची. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिरात म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गार. पातक्याचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका आसूया. जिसून उरपोंची कडेन उलोवन म्हळें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, तूं तुजेच विशीं गोवाय दिताय, तुजी गोवाय खरी न्हय. जेजून परतीपाळ केलो, हांव म्हजेच विशीं गोवाय दितां जाल्यारूय म्हजी गोवाय खरी, कारण हांव खंय थावन आयला आनी खंय वेता तें हांव जाणा. पूण हांव खंय थावन आयला आनी खंय वेता तें तुमी नकळत. तुमी मासा कुडीचे नदरेन मनसुबी करतात. हांव कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण मनसुबी करीन जाल्यार म्हजी मनसुबी खरी. कित्याक हांव एकलो ना, जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे बरोबर आसा. दोगांची गोवाय खरी म्हूण तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा. हांव म्हजेच विशीं गोवाय दिता आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे विशीं गोवाय दिता. त्या पासत तांणी ताका म्हणलें, तुजो बाप खंय आसा रे तो? जेजून जाप दिवन म्हळें, तुमी म्हाका वळखनात आनी म्हज्या बापाकूय वळखनात. तुमी म्हाका वळखलो जाल्यार म्हज्या बापाकूय वळखतले आसल्यात. हीं उतरां देव मंदिरांत शिकयतना धर्मदानाची पेटयेशी तो उलयतालो, पूण ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो देखून कोणेच ताका धरलो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी भावन, आयच्या शुभ वर्तमानांत हेच धर्मशास्त्री फारिसेव जेजूक म्हणटात, तुजो बाप खंय आसा रे तो?
आनी एका दिसा बागयोंत आगुस्तिनाची एक अनबावार्थी मनीस आयलो. तो देवाचेर बावाड दवरी नासलो आनी ताणें बागयोंत आगुस्तिनाक म्हणलें, ताणें थंय आसले मुर्त्याक कुड्या देवांक बोट दाखोवन म्हणलें, हे आसात म्हजे देव, तुजो देव खंय आसा. फुडें ताणें स्वर्गार आपले दोळे उबारून हात दाखोवन म्हणलें, हे आसात म्हजे देव, तुजो देव खंय आसा. आनी शेवटी थंय आसलेले मोनजाती जनावरांक बोट दाखोवन ताणें म्हणलें, हे आसात म्हजे देव, तुजो देव खंय आसा. बागयोंत आगुस्तिनान ताका कांयच म्हणूंक ना, कित्याक देव आसा ना म्हणूनय, पूण ताणें म्हणलें ताका देवाक पळोवंक दोळे येनात. तर देव दाखोवन ताका कसलो फायदो ना, कित्याक ताचे दोळे आजून धांपलोले आसात. आयज शुभ वर्तमान आमकां जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. ह्या शुभ वर्तमानाचो बॅकग्रावंड म्हणल्यार जेजू देव मंदिरांत एके परबेक आसलेलो आनी हे परबेक एक समारंभ घडटालो. तो म्हणल्यार जेन्ना सुर्या पडटालो तेन्ना थंय देव मंदिरांत आसलेलीं 4 व्हडल्यो पोंट्यो पेटयताले. आनीक असल्या वेळार जेन्ना हो सुर्या पडलोलो आनी जेन्ना ह्यो व्हडल्यो पोंट्यो पेटयलेल्यो तेन्ना जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. तुमी पेटयता तो उजवाड आज ना फाल्यां कोबार जातलो, पूण हांव तुमच्या काळजांत घालता तो उजवाड केन्नाच सोंपचो ना, कित्याक हांव जिविताचो उजवाड. आनी भाव भयणो, हेच फारिज्यो तांचे सवे हो उजवाड आसूंक ना, कित्याक जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखूंक ते विसरले, कित्याक आजून ते काळुकांत आसले. आनी भाव भयणो, आमी जाणव जेन्ना आमच्या घरांनी लायट वेता, उजवाड आसना तेन्ना कितले कोश्ट आमकां सोंसचे पडटात. फावो त्यो वस्तू, बऱ्यो वस्तू ज्यो आमकां जाय त्यो हाताक मेळनात. दुसरे वाटेन जें कितें वायट आसा, जें कितें आमकां त्रास करूंक शकता, ताका जायते फावटी आमी आदलून सोकला पडूंक शकता. आनी ह्यो 2 वस्तू काळोख करता, म्हळ्यार आमकां बऱ्या तावन पयस व्हरता आनी जें कितें वायट आसा ताका आमकां सांपडावन दिता. आनी कांयच्या पयल्या वाचपांत हेंच आमी पळयता. सुजाना ही अस्तुरेक तिचेर वायट आरोप घालून तिका मरणाचें फर्मोण मारलेलें, पूण आमी पळयता दानियेल हो उजवाडाचो मनीस. जें कितें सारकें तें तो जाणा, वायट कितें आसा तें वाटावंक जाय तेंय तो जाणा, कित्याक आपल्या काळजांत, आपल्या जिवितांत तो देवाचो उजवाड घेवन जिवपी मनीस. भाव भयणो, आज जेन्ना ह्याच शुभ वर्तमानाचेर आमी आमचें लक्ष घालता तेन्ना हें शुभ वर्तमान आयज आमकां दर एकल्याक एक प्रश्न करता, हांव उजवाडान चलपी मनीस काय? म्हज्या जिवितांत हांव बऱ्यो करण्यो करता आनी वायट वस्तू आसात त्यो भायर दवरूंक प्रयत्न करता काय? जायते फावटी भाव भयणो, असलें जिवीत जिवंक आमी चुकता. बरें तें विचून काडूंक आनी वायट आहा तें पयस करूंक जायते फावटी आमी फाटीं उरता, कित्याक आमच्या जिवितांत हो जेजूचो उजवाड आमी आपणायना. आनी ह्याच खातीर ह्याच काळोखाच्या जिवितांत रावन हेंच बरें आमी पयस दवरता आनीक वायटाक आमी वेंग मारता. आयच्या हे मिसाच्या बुलिदानान आमी वांटो घेता आसतना थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजू संवसाराचो उजवाड आमचें जिवीत उजवाडीत करूंक तो सोदता. तर होच ताचो उजवाड घेवंक ताची कृपा आनी बळ आमकां मागून घेवया. भेटोनेक आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोन हाडटा, आमची काळजां तातून घालता, आमची मोनां तूं गोड पिता, स्वीकार करून तातून मागता.
मोशा भाव भयणीनो, मोशा आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेता देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनात खाली मोहिमेन आमच्या आणि आपली पवित्रतेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्काची परब समारंभूंक आमी तुझी भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राचीत काळाचे दोणवणेचो फळ कसो आमची नितळ जाल्ली काळजां तुका आमी संतोशान भेटोवशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना उगुणाचे तूं बोळ मोडटाय, आमची मनां उजवाडायताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखणटा. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमची बसत आनी सोमेस मनशा बसत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदका दिवन बाबर्ताचो घोट परगटुया. सुमया जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेयता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे प्रितमींचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावां भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्यून मिंगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडूंडराच्या आत्म्या मनान धरून उजवाडाची मनशां आमी जावंक ताणें शिकयलेले प्रार्थन ह्या वेळार आमी उच्चारुया आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची आनी आमकां ताळ्यान करून दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या शेण्याक आमी बोरवाशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तरुण दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर देवाचे संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर देवाचे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली खोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया खाडीस मोजें तुका ओतरेकता D24 पान 60 D24 पेज 60 Gesù
रितीरा खातीर मागणे. मोगाल बापा, ह्या प्राचीत कालान हो 3 दिसांचो रितीर आमकां फावो केलो देखून आमी तुका दिनवासतांव. 2 दिसाक एकूच कुटुंब कशें एकठांय जावन तुज्या उतराचेर नियाल करूंक आमच्या जोण एकल्याची तशेंच आमच्या कुटुंबाची नोसोरणी करूंक आमकां फावो कर. सांगाताक जिविताची यात्रा करतना आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ, बोरमासो आनी मोग वाडोय. आमच्या मदलो राग, दुस्मानकाय, दुबाव आनी झगडीं पयस करून नवो मोगा एकचाराचो समाज बांदून हाडून तुज्या आत्म्याची कृपा आमचेर देवय आनी ह्या रितीरांतल्यान आमचे आख्खे फिरगोजेची नोसोनी जावं पावूं. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळे उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बळ दिलें. ह्या बळान आमच्या वायट वंदवण्याचेर आमी झुजतल्यो आनी आमचे आत्मे नितळ सांबाळटल्यो म्हूण भास दिता. अशें जेजूचो पाटलाव करून तुर्तान आमी तुजेशी पावोशी कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. तुझी पवित्राय शेवटाचे गायन गावया. आय 30 आणि 2 पान 135. I 32 page 135.